फुडल्या 8 ते 10 दिसां भितून म्हापशेची तार न्हंय निवळ करतले. तार न्हंयेतली हायसिंथ वेल काडपाचेर आमी भर दितले. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान अशें सांगलां. म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा घेवन पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. हायसिंथ वेलीक लागून तार न्हंय आनी उदकांतल्या जिवावळीचेर हावळ आयला. हायसिंथ वेलीक लागून न्हंयचें अस्तित्व धोक्यांत आयिल्ले न्हंय नदर वचात थंय हायसिंथ वेल दिश्टी पडटा. ही वेल काडून न्हंय निवळ करची अशी मागणी जाताली. ही मागणी विचारांत घेवन उदक स्त्रोत मंत्र्यान बुधवार दीस न्हंयची पळोवणी केली. तशेंच न्हंय निवळ करपाचें आश्वासनूय दिलां. म्हापसा रिवर जे आसा पळय न्ही, म्हापसा रिवर भितर खुबशें ग्रीन हें जाल्लें आसा, ग्रोथ जाल्लें आसा आनी ती काडपाक जाय आनी वॉटर कोर्स जो आसा पळय न्ही निवळ जावपाक जाय. सो आय थॉट आज वचून दनपार चोवया अशें म्हणून आनी हांगसर आतां हे 4 वरांच्या हांगसर पावल्ले आसा न्ही. मुखाल्ले एक 8-10 दिसां भितर बाय 1st to 10th of June we are going to deploy a machine that is called an amphibian machine which will remove all this weed and which will go down up to Moira, up to Moira village. बरें दिसता म्हाका सांगपाक की काम सोंपत आयला. पावस बरो मोठो पडलो म्हण त्या कारणाक काम थोडे डिले जाले. हेजे वयल्यान डामर आनी हॉटमिक्स येवपाचें उरलां. फाल्यां सकाळीं काम चालू जातलें आनी एक 2-3 दिसां भितर हें काम पूर्ण जातलें. तेजे नंतर कितें पेंटींग प्लास्टरींग कितें आहा ते थोडे दिसां भितर करतले. सो वी आर एक्सपेक्टींग इनॉग्रेशन बाय 1st week of June. जाता तितले बेगीन जर 30 तारखेर आमकां चान्स पडटा करपाक बीइंग स्टेटहूड डे, डेफिनेटली वी वील ट्राय टू इनॉग्रेट दिस प्रोजेक्ट ऑन द 30th of May. तरी आसतना इतले हार्डशिप्स आसून बसून हें काम बरें बेगीन जालां, मच बिफोर द एस्टिमेटेड टायम ऑफ 8 months. म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर has done a wonderful job along with the entire team of engineers from GSIDC, along with the support of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant.